श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಗ 38 ಮಕ್ಷಿಪಟಿ ಕಾಂಡ ಬೆಟ್ಟದನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೃಂದಾವನ ನಂತರ ಕಸ್ಕತನ ಪವಾಡದ ತಾಯಿಲೆ ಮೂರಾಬೇನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೃಂದಾವನ 190 ವರ್ಷ ನಂತರ ತಂಗೆದೇ ಪೀಠ ವೈರಲ್ಯಕ್ಕರು ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯತಿವರ್ಯರು ಮುಸ್ಲಿಂ ತಂಗೆ ಕಾಣಿ ತಂಗೆ ದೇವನ ಅಂತರಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿತ್ತು ಸರ್ಪವಾಡ ಕರೆಯಲು ತಂಗೆ ಮಿತ್ಲು ಕಿತ್ಲು ಕರೆಯದೆ ಮುಸಾಯಿತಿ ಕಾಣಿ 1806 1861 ತನ್ನಿ ಪೀಠ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ತಂಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೀಠ ಬೆರೆಸಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ आणि ॲक्च्युली राघवेंद्र अष्टाक्षर मंत्र म्हणून ओम श्री राघवेंद्राय म्हणतात ताची सिद्धी झाली सांगा तशी त्यांनी केवळ अष्टाक्षर मंत्र सगळं सिद्धी कोणी नाही ते करता येईल तशी तांगेले एक तेजस वाढले तसूच झालं. एक दिवस तसं जन्मून सांगाली त्यांनी अशी जी तांगे त्या नंजनगुडांतून इकडे येऊन राबिलतात ना अशी त्यांनी ध्यान करता ती बाहेर येऊन पडेल एक गुब्बाची लाच सोन गेली. त्या गुब्बाची लाच सोन गेली पण त्यांना भारी बेजार झालं. हा एक मी गेले एक दृष्टी निमित्त कसं वाईट झालं गुब्बाची लाच सोन गेली म्हणून एककडे बेजार झालो. एक अनावश्यक एक जीवीची हरड कोसणावे आज हांव खंयचे कारण भिक्षणी घ्या ना म्हणून त्यांनी उपवास केलो. ते उपवास केले त्यांना कसं जाणं त्या दिवस रात्री राग सांग त्यांना स्वप्न येऊन सांगतात तू तरी बघ कसं नाही बेजार पडत नका तुगे निमित्त जेवण ते केल्ली हांवेची तो एक योगी जेवण आशिल्लो तो वाट चुकले नंतर सर्प जन्मयले त्या उर्जा सरताना मागेलं ताणें म्हाका घट्टी जावन शरण जालें कधी ताका सांगलें मुखार जन्मा भितर तुका सद्गत मेळटा म्हणून करता आमगेले पिठा बसले निमित्त म्हणून सांगिल्लें. त्या कारणान त्या जिवाक कांय सद्गत मेळ्ळी तशें खातीर तूं कांय आलोचन करूंक नाका जाल्यार आनी मुखार तूं केन्नाय बहिरंग जावन जेन्ना येतले जावन बहिरंग जावन तूं आनी तांचें साधन करचें वचना नाका तुगेलें सुमार सगळें ताकत या म्हणून सांगता राघव स्वामी. तें आयकून तांचें समाधान जाता. तशी ती तांणी तांगेले चेडो करून येतात म्हळ्यार तांकां येतींक तांगेले चेडो सोड म्हणटा तसो ओंकार म्हणटा ते दुसरे सुमार सगळे आसता ते अनुष्ठान करता येतात. ते येता जाल्यार तशी तांचे कडेन खंयची ना म्हणून तांणी येवन स्टेजा पावता म्हळ्यार हांव राघवेंद्र स्वामी बृंदावन लागीं बी गेलें पूण म्हगेलें बृंदावन तशी येवका म्हणजे आश्चर्य जाता. तांणी केन्नाय राघवेंद्र स्वामीक पूजा करता लास्ट तांणी सांगची उत्तर हींच. तेन्ना एक दिवस तांकां राघवेंद्र स्वामी सांगता तूं आलोचन करूंक नाका जाल्यार तुका मंत्रालय भितर ते अवकाश मेळना जे तूं खंय बृंदावना वता पळय तुगे लागीं हांव तुगे लागीं फस्ट येवन आसता तुका तें कळटा ताजे बद्दल तूं आनी मात्तूय करून येवं नाका म्हणटा. त्या टायमार कसं जाता न्ही मुंबडी कृष्णराज वडेर म्हणून मैसूरा राय जावन आसता त्या रायाक आनी ह्या स्वाम्याले पूर्वाश्रमांत चल्लो गोपालाचार्य ताका न्ही तांकां एक बांदर जाता वता त्या बांदर जाता गेले तशी कसं जाता म्हणून सांगल्यार हांगेले गोपालाचार्याले विद्वत पळोवन राया खुशी जाता. तांगेलो आमूच विटाची फटफट पळोवन आनीक भारी खुशी जाता मग एक दैवी कितें कनेक्शन मेळ्ळें म्हणून तांगेले मात एक येता. तशी कंटिन्यू जाता येता आनी एक पट दोन पटी थंय आशेर थंय तांगेले सगळें भिक्षणी कोण येता ते केलें तशीच मैसूर प्रांत्याक एकलो हो येता ब्रिटिशाक एकलो अधिपती राय येता तो कलेक्टर म्हणटात तांकां ता येता. थंड येयले तेन्ना तो म्हणटा हांव हांगा कर्नाटका भितर कसं न्ही तुमी मठाक बघ आसता त्या पुरो हांव लेखपत्र सगळें कोण दिता तसलें तेंचे तुमकां योग्य जालें म्हणटा तशें म्हाका ताका या म्हणून तो राया सांगून आसता. तेन्ना राया दिसता हेन समयान हाका धोरया न्हू राघवेंद्र स्वामी म्हणटा खंय केसर आसा पुराची एक लेखपत्र करून तांकां एक त्या प्रति जागात रेकॉर्ड करून दितला एक सांगून लेखून तो हागे पुताले सांगता गोपालाचार्याले पूर्वाश्रम म्हाका तो तांचे जगण नोट करून हाका काणी न्हू स्वामीले पटय म्हणून करता. हें कसलें की सुज्ञानेंद्र स्वामी ताका पळोवचें मनय आना जाल्यार तांगे पूर्वाश्रमा पुतान सांगिल्लें मुंबडी कृष्णाज वड्यार सांगिल्लें जाय तर तांणी म्हाका पळोवचें म्हाका भेट करचें येवेत म्हणटा. ताका बारीक खुशी जाता ताका जावन फुडें थॉमस मंडोल सगळें काणचो आयकून आसता एक खंयची मध्व संत मध्व स्वामी भितर सगळें जाल्लें म्हणून ताका आयकून आसचे भितर हांवें एक पळोवन सोड्या म्हणून आशेर येता तो. स्वामी थंय वृंदावन लागीं ह्या बदी बसलेची
तो म्हणतो हें कसं नाही पिता भाई कोणी बसिली ना हांची पोवंक म्हणून तें आयकल पुढे आशिल्लें पुरो आश्चर्य जावन वता अरे स्वामी थंय बसले की हक्क मात कसं दिसता नांची म्हणून पुरो जाण आश्चर्य जाता स्वामी तेन्ना कसं नाही उलतात म्हणतो बोशा तुमगे स्वामीक म्हाका पळोवचें मन ना किती तेज्या वांगडा आसतालें आसो म्हाका तांगेले एक आशिर्वाद मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका खुशी जाता म्हणतो आनी उरलें तें स्वामी पुरो जाण दिसता आसलो ताका दिसतानाची तांणी ते सीद तांगेले गोपालाचार्य हातान ते लक्ष तेन्ना दिता घे ताका दिवन सोडी म्हणून ते म्हणलें पळय मेळटा असो स्वामीन म्हाका पळयन जाल्यार ना ताणें हांव ताका पळयन जाल्यार तांणी म्हाका पळोवन मंत्रक्षर दिलें ना म्हाका ते आराम पुरो म्हणटात ते म्हूण सांगून तो कंप्लीट राघवेंद्र स्वामी मठा खंय खंय सगळं कसं कसं दाखलं असं करून दिलें पुरो ताणें आदीक ते नंजनगुडा जावं ते हंग जावं खंय तिरुपती असेल जावं खंय खंय सगळं दाखलं आसता ते पुरो वटकून सोडी करून दिल्लें तेज महानुभावान ते आयले तशी बारी जाणां आश्चर्य जाता आमकां पुरो जाणां दिशिल्लें स्वामी ताका दिसतानी म्हळ्यार कशें म्हूण एक आश्चर्य हांगेलें हें तीव्र चर्चा वता हांव कसं जालें ना राघवेंद्र स्वामी वटून वृंदावन लागीं मुगे वृंदावन जेवप म्हणजे अशी चर्चा वतस त्या चर्चा गेले तशी एक दिवस स्वामी स्वप्न सांगताय तूं पळय आतां सीदा नंजनगुडा वयच्या ते नंजनगुडा गेले आमी थंय येताची म्हूण ताका सांगताय स्वामीक खुशी जाता तेच समयार राघवेंद्र स्वामी एक फस्ट एक कर्मठ ब्राह्मणाले स्वप्न येताय पळय फाल्ले तूं ते हांगा कपिला नदी लागीं वचका ते न्हंयत लागीं गेले रे थंय एकलो तुका शिरे दिता ते घेवन येवन तुवें मठार हाडटा तूं तितलें दूद भितर व्हांवून गेलें तुज्या आनी भंय करता स्वल्प दूद येवचो तुका सारो तूं छत्रचाम सगळें घेवन येता ती ताजे जोड आयले अशें तुका कसलें व्हांवच भंय नाका तेच राघवेंद्र स्वामी आनीक हागे स्वप्न येवन सांगताय जे मुंबडी कृष्णराज वडेर फाल्यां तें मागीर हांव येवचें सांगा म्हाका तें राजोपचार सगळें जावपा तें तूं करची वेवस्था तूं केली खंय म्हण जाल्यार आमची जागा येवन जावपा म्हणून तांणी ताकाय एक मना भितर सूचन दिलें हें सगळें पळयतना कोणाक आयकलें आश्चर्य येवचना म्हण काणी तशें सगळें जालें पळय कडेन जाता त्या स्वप्नान तूं त्या हक्का अवंगल उंबडटा सांगता पळय तूं इतले दिवसा फातर उंबडत आशिल्लें ना मागीर तें कळ्ळें पळय ताजे मागशे एकलो हांव लागशें हांव बसला पूर जाला मागीर आनी तुगेलो सवास तरी खातीर तूं म्हाका फाल्यां एक ब्राह्मण आयलो ताका काण दिवं म्हणून स्वप्नान सांगताय तो हें दुसरें काणी हांव घालून पडचें वत म्हणटा ताका कशी उडक आसता म्हाका तें सांची स्वप्नान कोण की स्वामी सांगिल्लें ना पळोवन सोडया म्हणून सांगून तो फातर उकडटा मागशें पडलें तें स्वामी कोणाची स्वामी बसीन म्हणून कसलें फातरा वयर तेणें पळयलें पळय ताका आश्चर्य जाता ताणें आश्चर्य पावचे ते कर्मठ ब्राह्मण येवन गेलो तूं फातर दिता म्हणजे म्हाका पळय पळय हांगाच पडटा फातर हांगा कोणाची स्वामी बसल्या पळय तो दिता ताका भारी खुशी येता हांव स्वप्न पळयलें जाल्यार फाटीन बरें स्वप्न हें म्हणून ते पुरो धुवून घेवन तो होंग घेवन सल्प येता स्वल्प धुवता आनी येवन घेवन सुस्ते वचे भितर कांय ना मुंबडी कृष्णराजा वड्याले पुराची राजोपचार सगळें छत्र चामर पुरो येवन घेवन ते ताका व्हडचें पल्लकी गिल्लकी ताका भारी खुशी जाता ताकाय रायाक खुशी जाता हांव स्वप्न पळयलें न्ही बदल हांव तें पीठ आसता जाल्यार स्वामी येत तसो आमगे वचून सीदा वचून घेवन नंजनगुडा थंय कपिलेश्वर देवस्थान लागीं ते नंजनगुडा देवस्थान लागीं थंय आनी एक राघवेंद्र स्वामी मठ म्हूण करतात थंय भितर कांय ना हें प्राण प्रतिश्ठा हें सगळें करून ते सुज्ञानेंद्र स्वामी तांणी तांगे हातान ते देव करतात सगळे आमगेले मंत्रालया भितर सेरसून खंय खंय वृंदावन आसा पुरा कडेन वृंदावना पुजा थंय एक कडेन मात्र स्वामीन राघवेंद्र स्वामीन बसिल्ले मुर्तीक पुजा खंय नंजनगुडा भितर तें तांचें विशेश ताका तेन्ना दिसता स्वामी सुज्ञानेंद्र स्वामी दिसता तांकां स्वप्न मातशी दिवस समोर आसता पळय काल सकाळीं हांव येता म्हाका प्रतिश्ठापन कोण सोडी म्हणून हें तें नंजनगुडा मठ म्हणून ताजे खातीर तितून नांव स्वप्ना पळयलें म्हणजे ती स्वामी बशिल्लें स्वामी पळोवन ताका आश्चर्य जाता हें कंचन म्हणून हें म्हणून ते काणयेन वृंदावन काडून ताणें प्रतिश्ठापन करता ती तेन्ना 4 दिवस थंय राबतना आराधन येता आराधन येवची मातशी दिवस हांगा सारको हुशार नाशी जाता तांणी कसन करता ते फुडले ताका एक शिश्याक येतात शिश्याक घेवन तागेर हातो वयसून दितात राघवेंद्र स्वामीन आराधन जालां त्या दिसा राती हुशार नाशी हेर दीस सकाळीं तांणी वृंदावन आसता थंय राघवेंद्र स्वामीन नवें वृंदावन केलें आसता ताजे लागीं की तांगेर वृंदावन जाता म्हळ्यार तांकां कोरें दिलें उत्तरा चलयन म्हणलें त्या बदी राया संगीत उत्तर रायले चलयन म्हणलें पुरा जाल्यार उत्तर चलोवन थंय नंजनगुडा मठ हाजे कोणाक पळोवचें मेळटा म्हळ्यार थंय मात्र एक कडेन राघवेंद्र स्वामीन बसून पळय येवचें म्हळ्यार
ಒಂದು ಕಡೆ ಪೂರ ವಿಗ್ರಹ ಕಡೆ दवरचे हें तशें न्ही पूजा करचे भागाक ते देव दवरलो स्वाम्याल मूर्ती दवरलेच पुजचे तें अशें थंय मात्र अशी तांणी वृंदावन गेले नंतर कसकसान केला म्हणून एके फावटी लॅक घालता गेले रे आनी काय कितलीं जाण थंय नवनवणे सगळें सेव कर न्हू त्या गांवांत की मंत्रालयांत की भायर की कोणा जाण घेतलो आसा ती जाल्यार एके पिठाधिपतींक एक आनी अशें करून दाखयतना कोणा जाल्यार तांगेर बरें कशें दिसता म्हणचे सांगता की तुझ्या सांगता म्हाका एक अवकाश दिल्ले म्हणलें मम्मी गेले नमस्कार ब्रह्मांता गोबर साक्षात् इष्टम दैवम श्रीपती आचार्य श्रीमदाचार्य संतुमे जन्मजन्मनि कृष्णार्पण